जाग्यार म्युनिसिपालिटी इलेक्शन त्या इश्यू आशिल्ले फॉर एग्जांपल IITचो 70 पणजे प्रेसिडेंटचो म्हणा किंवा पेडण्या मोपाचो पूण अशें दिसता की जनरल वोटर आसा तांकां हे देर आर नो इश्यूज दीज इश्यूज आर नो इश्यूज तुमकां कितें त्या उतराचेर सांगता आसतना हांव तुका एक म्हणटलो की हे इश्यू काही राजकीय पक्ष जे आसा पळय न्ही किंवा काही थोडेसे NGO मायंडेड लोक आसा पळय न्ही ते इश्यू हे क्रिएट करतात. लोकांक विश्वास आसा आमच्या थंयसरल्या स्थानिक नेतृत्वाचेर, लोकांक विश्वास आसा सरकाराचेर, म्हणून तर म्हणजे हे सगळे इश्यूज आसतना सुद्धा सगळे लोक जे आसा हे भोवमतान म्हणजे सरकाराक किंवा आमचे आमदार किंवा मंत्री तो जेणी पुरस्कृत केला त्या पॅनलाच्या बरोबर रावता आणि दॅट इज ट्रू आणि परत ते प्रूव्ह जाता. भारतीय जनता पार्टी ही संघटन बेस्ड पार्टी आसा, सदोदीत कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी आसा आणि ताकाच लागून म्हणजे आमी जेन्ना हांवें त्या खातीर पयली म्हणजे पयलेच भाशण उलयता आसतना सांगलें ज्या ज्या ठिकाणी आमी पार्टीच्या चिन्हार जरी इलेक्शन लढलें ना जाल्यार आमच्या स्थानिक आमदारांनी तितलें पॅनल डिक्लेअर केल्लें. स्थानिक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हे त्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान उबे रावले. ओके, एखादो दुसरो आमचो जर कार्यकर्तो दुखोन सुद्धा जर सायडीक गेल्लो फॉर एक्झाम्पल आमच्या काणकोणात एक दोन सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचेच रावले, बट तांकां आज इंदूर बाबान सांगलें की सगळे कार्यकर्ते जे आसा हे आपल्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी म्हणून येवपाचे आसा. हेजे पुरस्कृत त्या खातीर डेफिनेटली आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आसतले, संघटन मंत्री आसतले किंवा बाकीचे सगळे जे संघटन दृष्ट्या काम करता त्यांचे खूप महत्व आसा आणि ताकाच लागून भारतीय जनता पार्टीचे जय हो मागीर जिल्हा पंचायतीन आसतलो, म्युनिसिपालिटीन आसतलो, खूप मोठ्या प्रमाणात जय सगळ्यांक संघटन कौशल्याच्या आधाराचेर आमकां मेळत आसा. क्वार्टर न्ही आमची आमी क्वार्टर सेमी आनी क्वार्टर हे म्हणूंक ना, अध्यक्षान रिपीट केला, बट निश्चितच आमी एक सांगता की येता त्या विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही पूर्ण बहुमतात म्हणजे गोंयांत परत एकदा निवडून येतली.